प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 18वी चीट 9 ते 14 पर्यंत 9 to 14. आनी आतां मी पयलें देवाचें उतर आयकया. आपूण प्रमाणीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताली आनी हेरांक लेखी नासली तसल्या कांय मनशांक ताणें अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजियो आनी दुसरो दोन मुसलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चोडून गेले. तो फारिजियो नीट उबो रावन असो आपल्या मनान मागणें करतालो. देवा, हांव तुका दिनवासता, कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागोवणे, अन्यायी, पोरदुवारी हे त्या दोन वसूलदाराय सारको न्हय. हांव सातोड्यात 2 पावटी हांव उपास कोत्ता. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय दावो वांटो फारीक कोत्ता. तो दोन वसूलदार आपलो पयस उबो रावलो. दोळे पर्यंत स्वर्गार लावंक ताका काळीज जायना जालें. पूण वडतें बुडोवन बुडोवन तो म्हणटालो, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूत कोर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा परतलो. पूण तो दुसरो देवाक मानवलोलो जावंक ना. कित्याक आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो. आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जावन आसा एक वपार जी जेजूस सांगता एका फारिजियोची आनी एका दोन वसूलदाराची. दोन वसूलदार जावन आसले पातकी. ते फकत टॅक्स कलेक्ट करताले. टॅक्स सगळ्यांचो पयशे सगळे इकट्टे करून ते रोमकारांक दिताले. आनी आयची वपार आमी जेन्ना आयकता आमी समजता की फकत ही वपार फारिजियोंची आनी दोन वसूलदारांची. पूण आमी बारीक आयकीत जाल्या ही वपार. आमी विचारूंक जाय आयज, आमी दोन वसूलदार जाल्या ओ आमी फारिजियो जाल्या. भाव भयणींनो, ह्या दिसांनी आमी कोरेजमाच्या वेळार आसा आनी आमी समजता की आमी उपास केलो जाल्या, खूब मागणें केलें जाल्या, खुर्साची वाट केली जाल्या, मिसाक स्वताक गेल्यार जाल्या, खूब मागणें केल्यार जाल्या, हांगा थी लोकांक आमी धान दिलें जाल्या, भिकाऱ्यांक आमी कितें जेवण दिलें जाल्यार आमी कितें समजता की आमी व्हडलें कितें बरें केलां म्हणून. आमी समजता कितें त्या फारिजियो भाशेन की आमी खरेंच इतले सुभागी म्हणून, आमी इतली भाग्यवंत म्हणून. भाव भयणींनो, बारीक चिंतात. आयची वपार जावन आसा आमचे दोळे उक्ते करपाक. ही वपार जी जेजून दिल्या आमचे काळीज उक्ते करपाक, आमचें मन उक्तें करपाक. जेजू आयज कितें सांगूंक सोदता? तो म्हणटा, जे आमी भायल्यांतल्यान कोत्ता, आमी हें कोत्ता तें कोत्ता, आमचें देवस्पण कोत्ता, ताचे वरवीं आमी भाग्यवन जाता काय? आयज ह्या वपारीन कितें घडटा? वो फारिजियो देव मंदिरान वेता आनी तो आपल्या मनान मागणें कोत्ता. आनी त्याच देव मंदिरान एक दोन वसूलदार, एक पातकी मनीस सामको फाटी आसा. आनी वो जो फारिजियो आसा तो मागणें करता. म्हणटा, देवा, पळय हांव कितलो बरो मनीस. हांव उपास कोत्ता, हांव म्हजो धांव वांटो दितां, हांव हें कोत्तां तें कोत्तां, हांव खरेंच खूब कितले फाटी मागणें कोत्तां. पळय कितलो बरो मनीस हांव. आनी त्या मनशाक पळय पाटी बसला तो दोन वसूलदार पळय, तो पातकी, तो कसलेंच वायट कोत्ता. पूण हांव पळय कितलो बरो आहा. देवा, तुमचे बरो खोशी आय मू. हांव इतलें बरें कोत्तां, हांव सगळें बरेंच कोत्तां, देखून हांव खरेंच बरो आनी म्हाका सगळें बरें फावो जावंक जाय, कित्याक हांव इतलें सगळें बरें कोत्तां. आनी तो दोन वसूलदार तो कितें करता? तो आपली तकली वयर पासून धरिना, तो आपली तकली खाली धरून तो देवा कडेन म्हणटा, सायबा म्हणटा, हांव पातकी, म्हजी काकूत कर. आनी भाव भयणींनो, जेजू आयच्या वपारीन म्हणटा की जेन्ना तो फारिजियो आनी तो दोन वसूलदार ते देव मंदिर सोडून गेले घरा, तेन्ना खरेंच ते मागणें दोन वसूलदाराचे
देवाक मानले. फारिजियो सगळे बरें करतालो. तो उपास करतालो, मागणे करतालो, इगोर्जेक वेतालो, तो सगळ्यांक दान दितालो, तो धांक वांटो दितालो, सगळें बरें करतालो. पूण ताचें मन जें आहलें, ताचें काळीज जें आहलें तें फकत कुसकें आहलें. कित्याक तो समजतालो की जें तो करतालो तें ताका देवा कडसून सगळें बरें फावो जावंक जाय आसलें म्हणून. भाव भयणीनो, आमी ह्या वेळार नव्या करारान आसा. जेजून आपल्या रोगता वरवीं आमकां आपली भुरगीं केली. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आतां आमी हें सगळें करून आमी खरेंच आमकां बेसांव मेवतलीं काय? चड करून ह्या दिसांनी आमी समजता की आमी जेन्ना हें करता, तें करता, देवस्पण करता, आमी कितलें करता, देव आमचेर एकदम खोशी आसा आनी आमकां सगळी बेसांवनी भरतलो. हीच वाटेन आमी चुकता. कित्याक आमी कितें करून आमकां देवा कडसून कांयच मेळचें ना. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेजून आमकां खुर्सार आपलें रोगत व्हारून आमकां देवाची भुरगीं केल्या, जेन्ना जेजूचेर बावर दवरता, ताच्या उतराचेर बावर दवरता, तेन्नाच की आमकां खरेंच सगळें देवाचें आमकां फावो जाता. भाव भयणीनो, आमच्या कोन्या वरवीं आमकां कांयच फायदो जायना. कित्याक हांव म्हणना की आमी कसल्योच बऱ्यो कोन्यो करपाची गरज ना म्हणून, पूण जेन्ना आमी देवाच्या मोगान आसता, खरेंच ताचें उतर पाळटा, खरेंच जेजूचेर बावर दवरता, तेन्ना त्या मोगाक लागून आतां आमी सगळें बरें करता. 2 मनशां आसत जाल्यार ती दोगांय तेंच काम करतात. एकलो मिसाक वेता, दुसरोय मिसाक वेता, पूण दुसरो मिसाक कित्याक वेता? तो समजता की हांव मिसाक वचोन, हांव इगोर्जेक वचोन, हांव सगळी सर्वीस करून, आमी सगळी इगर्ज मातीन हें करून देव म्हजेर एकदम खोशी जातलो आनी म्हाका बेसांवनी भरतलो, म्हाका सगळें बरें मेळटलें. आनी दुसरो मनीस तो म्हणटा, देवा तुज्या पुता वरवीं, तुज्या रोगता वरवीं म्हाका कितलें तुवें बरें केलां. हांव तुज्या उतराचेर बावरता, तुजो मोग म्हज्या भितर व्हांवता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं. आनी तुजो मोग व्हांवला म्हणून आतां हो मोग हांव दुसऱ्यांक दिवंक सोदता, कित्याक हो मोग म्हाका तुजो मेळला म्हणून. भाव भयणीनो, दोगां मनशां तेंच करतात, पूण हो जो दुसरो मनीस आसा, जो देवाच्या मोगान आसा आनी त्या देवाच्या मोगान हो सगळें करता, तोच सुभागी, तोच खरें बेसांवनी भरतलो. कित्याक तो फकत ताणें ताजो बावर दवरला जेजूचेर, ताणें ताजो बावर दवरला जेजूच्या उतराचेर, ताणें बावर दवरला पवित्र आत्म्या उदेशी सगळें बऱ्यो कोन्यो करपाक. पूण पयलो मनीस आपणाचेंच करूंक सोदता, कित्याक तो दाखोवंक सोदता सगळ्यांक आनी देवाक दाखोवंक सोदता कितलो बरो म्हूण तो. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें आमी नियाळ करता, आमी फारिजियो भाशेन जावपाची गरज ना. आमी सगळे 2 वसुदार, कित्याक आमी सगळीं पातकी. पूण बरी खबर म्हणल्यार, शिवर्तमान म्हणल्यार कितें? की जेजून आमचे पासून खुर्सार आपलें मरण केलें, आपलें रोगत वारोयलें. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, आमची सगळीं पातकां जेजू घेता. आनी सगळीं पातकां ताणें सगळीं पातकां घेतल्यान, पूण जेन्ना जेजूचेर बावर दवरता आमी नितोड जाता, आमी देवाची भुरगीं जाता आनी आमचो देवाचो मोग आमचे भितर पवित्र आत्म्या उदेशी व्हांवता आनी तोच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या वोपारीची सजमणी आयज मेवता, आमचें मन, आमचें काळीज सगळेंच बदलता. कित्याक आमच्या कोन्या वरवीं आमकां केन्नाच बरें मेळचें ना, पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, खरेंच बाय फेथ आमी सगळें देवाचें आमी आमच्या जिवितांत आपणायता. आनी देखूनच गरज आमकां जेजूचेर, ताच्या उतराचेर बावर दवरून सगळें आमच्या जिवितांत आमी आपणावपाक आनी ती बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावपाक. आयज जेन्ना हे शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमची चोत्राय आमी देवाच्या उतराचेर दवरया, आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया आनी आमचें जेजूचेर उतराचेर आमची चोत्राय धरून त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारूया, आमचें देवाचें उतर पाळुया आनी खरेंच सगळें देवाचें आमकां फावो जावन ही बरी खबर, हें शिवर्तमान आमी सगळ्यांक परगट करपाक फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक. गॉड ब्लेस म्हणटा.